साडेदेवड नायक कार्यावळीत आज आमचे मरे हांगा संकल्प आमोणकार. संकल्प तुमकां आमचे ह्या कार्यावळीन हांव येवकार दिता. येस सर. आमी ह्या कार्यावळीन विधानसभेचें समालोचन करतातच, पूण विधानसभेन जे उलोवपी आसात, सरकारची बाजू मांडटात किंवा विरोधक, तांकां हांगा हाडून इनसायड पॉलिटिक्स कितें चल्लां हें समजून घेवपाचो प्रयत्न आमी करतात. आनीक ह्या अधिवेशनान तुजी कामगिरी बरी रावल्या. इनफॅक्ट सीएमान फाटल्या अधिवेशनान तुवें जे प्रश्न मांडून तुज्या मतदारसंघाचे पळय जे प्रश्न सोडोवपाचे नदरेन प्रयत्न केले ताची तुजी तोखणाय केल्ली. पूण अधिवेशन हें सुरू जालें तेन्ना तूं मातसो शांत दिसलो. संकल्प म्हळ्यार सामको उचांबळ मरे. हा तुका यूथ काँग्रेसचे मेन लिडर म्हणून पळयला. ना सर, पळोवपाक गेलेले ह्या सुद्दां एसेंब्लीन म्हाजें तितलें आसा. एवरी दिसाचो हांवें तेजो एसेंब्लीचो हेजो आमचे प्रश्न जे आसा ते मांडपाचे हांवें चालूच दवरला. एक दीस सुद्दां 0 आवर आसा तो हांवें केन्ना मिस करूं ना. कॉल म्हाजे डेली कॉलिंग अटेंशन. आयज 90 दीस, 9 दिसाक नो कॉलिंग अटेंशन आसतली म्हाजी. एवरी डिमांडाक हांवें उलोवप केल्लेलें आसा. आतां क्वेश्चन आसा ते लोटान येता. तो तेजे भितर म्हाज्या नशिबान एकूच क्वेश्चन येयलेलो आनी तो क्वेश्चनूय म्हाका तेजे भितर जो हांवें कॉलिंग अटेंशनाचेरूय विशय घेतलेलो आसा. आनी सगळ्यान डिमांडाक म्हाजे जे प्रश्न आसा कॉन्स्टिट्युन्सीचे हे मांडीत आसा तितलो. फक्त कितें जाला हे फावटी आमकां टायम पाबंदी मातशी लागल्या कारणान मातशें उलोवप कमी मेळटा. तुवें एक म्हत्वाचो प्रश्न ह्या वेळार मांडलो की भायर नोकरी दिता म्हूण सांगून लोकां कडल्यान पयशे घेवप, अशे तरेची बनावट एजन्सी तयार जाल्यात. इतलीं वर्सां हांव पळयतां हो प्रश्न फाटली 25 वर्सां आसता. लोक तरी तांकां फटवतात. सरकारी लक्ष नासता अशे तरेच्या एजन्सीचेर. कितें चल्लां? पळय कशें आसता पात्रांव, कितें जी ही एजन्सी आसा पळय ती खुबशी जी काल आमकां जो प्रश्न हो जेन्ना हांवें कॉलिंग अटेंशन हाडलेलो हो जो तुमी विशय विचारता पळय तो रिक्रुटमेंट ओवरसीज रिक्रुटमेंटाचेर. सो तेजेर आमकां जो उत्तर मेळ्ळा की गोंया भितर फक्त 9 एजन्सी जी आसा रजिस्टर आसा. बरोबर. आनी बाकीचे जे आसा हे कोणूच रजिस्टर ना. बरोबर. हे सगळे लोकांक स्पेशली आमच्या युथांक हे लोकांक फटयता इन द सेन्स तांकां एक आस दाखयता. बरो पेमेंट दितलो म्हणजे अशें तांकां दाखयता की तुका 2 लाख 3 लाख रुपया पेमेंट मेळटलो. मागीर फ्री एकोमोडेशन दितले आमी तुजो फ्री विजा करून दितले. आनी स्पेशली ही केसीस आतां चड वाडपाक लागला. आमची US वयता म्हणून व्हरता म्हणून. बाकीचे कंट्रीनी आसात व्हरता म्हणून, बट USची क्रेज जाल्लेली आसा आमच्या भुरग्यांच्या मदीं स्पेशली युथान. आनी हे भुरगे थोडे जाण कशे आसा, इवन हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे जेन्ना उलयता जाल्यार अरावंड 38 केसीस म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जाल्या. आनी हे भुरगे आमचे चड शिकलेले नासल्या कारणान म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जाल्यार खंय तरी फटावता. तांकां दिसता कित्याक ते कितें करता, आपल्या घरांची जे भांगार विकता, आपले बापायचे आवयचे सेवींग आसा ते विकता, इंट्रस्टान पयशे घेता आनी ते 15 लाख त्या एजंटाक दितात. तो एजंट कितें करता, 15 लाखान तुका भायर धाडटा म्हणटा. भायर गेल्या उपरांत तुजें काम लागल्या उपरांत मागीर तुवें आपल्याक 10 लाख दिवंक जाय. टोटल 25 लाखाक ते डील करता. आनी 15 लाख एकदां घेता ते आनी ताका धाडटा. ते गोंयांसून बॉम्बे धाडटा, बॉम्बेसून ते इस्तांबूल धाडटा, थंयसून तांकां टर्की धाडटा, टर्कीसून मागीर तांकां मेक्सिको. आनी मेक्सिको पावल्या उपरांत ते बॉर्डरीनसून तांकां ते क्रॉस करपाक फटीचे मार्ग सगळे फटींचे चोरयेच्या मार्गान. बरोबर. आनी तांकां ते डोंकी रूट म्हणटा, डंकी म्हणटा ताका रूट. त्या रुटांसून तांकां व्हरता. म्हणजे कशें थंय एवरी टायम 95% हांकां थंयसरले पुलीस धरता. कोण चुकले, कोण सुटले, कोणें क्रॉस केलो, तो पावलो, तो कामाक लागल्या उपरांत तेजे कडसून ते तुका आपणे कामाक लायलो. 10 लाख उरलेले आपले दी. आनी हे कोण सांपडटा तांकां थंयसर ते अशें कितले वेळा ही जी बॉर्डर मेक्सिको टू US, हांव मेक्सिकोकूय गेला, तो रूटूय हांवें पळयला. तो न्ही इतलो डेंजरस रोड. ताचेर हांवें कांय सिनेमा पळयल्यात. लोक वाटेर मरतात, तांकां धरतात, तांचेर एक्शन जाता, तांचेर कारवाय जाता. हें इतलें सगळें भयानक चल्लां. तरी आसतना लोक ताका फटवतात न्ही. तांकां हो एक्चुअली तांकां सांगना त्या टायमार. म्हाका दिसलें कितें की बनावट एजन्सी म्हळ्यार कितें ते बाबा तांकां एक पासपोर्ट केलो आनी थंय खंय तरी नोकरी दिता म्हूण ते एक अधिकृत नोकरी आयली. हो तर सामको बनावट मार्गान घुसोवपाचो प्रयत्न. थंयसर तांकां ऑप्शन आसना. एकदां तूं थंय पावलो मेक्सिको, तुका चलपाक लायलें ते चलून वयतले. वता आसतना जेन्ना 10 लाख 15 लाख जेन्ना पळय कितें दिले तेन्ना कसलेच डॉक्युमेंटेशन आसता. आनी हे सगळे चडशे आसता ते तुका कॅशान डिलींग आसता. थोड्यांचेत आतां 38 लोकांचे भितर थोड्यांचेत ऑफिशियली तेंच्यांनी ट्रान्झॅक्शन केलेले आसा थोडे, बट चड मॅक्सिमम आसा ते कॅशान आसा. ते पयशे घेतल्या उपरांत तो सांपडलो. तो साहेब
सापडल्या उपरांत न्हू तेजी जी हालत थंय जाता पुलीस हेजेर आमचे जे तांकां दवरता कॅम्पान दवरता इनप्रिजनमेंट करून एकट्याक एका रुमान दवरता ताका ना जेवण सारकें आसना उदक ना इवन फोन कॉल करूंक शकना तो कित्याक तेजे घरा कडेन खबर सुद्दां आसना तो भुरगो आपलो जितो आसा काय ना अगदी सामकें सामकें म्हणजे ताका म्हाजे कडेन केसीस अशी आसा जो भुरगो हालींच येयला तेणें 9 म्हयने थंय काडले 9 म्हयने उपरांत ताका डिपोर्ट केलो अशे 1 वर्सूय लोक रावलेले आसा 2 वर्सां रावलेले आसा तांकां कांय आनी जेन्ना एजंटा कडेन वयता तांची फॅमिली हे विचारपाक लागून जाल्यार एजंट म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना हे तेजे आन्सर आसता आपल्याक खबर ना आपूण पूण एजंट हातून भितर पूर्ण सामिला अशें तुका दिसता? एजंट पूर्ण सामील म्हणजे ताका धरून भितर ताजे सिरियस कारण दिस इज एंटी इंडिया एक्टिविटी अशे तरेन म्हणपाक म्हणजे आमच्या लोकांचे भावना कडेन खेळप भारताचें नांव पेड्यार करप अशें इतले तरेचे आतां कितें जालें साहेब काल हांवें तो विशय काडल्या उपरांत तेंचेर केस रजिस्टर जाला आनी तेंची रेडूय मारलेली आसा तुवें विधानसभेन काडटकीर कालच्या दिसा भितर हे सगळे जाल्लेले आसा ओके सो असो न्हू कितें हांवें विशय काडला कोण हे लोक एजन्सीचें नांव कितें आमचे गोंयचेच लोक आसा एक वास्को आसा असलो एजंट एक आमचो पणजे आसा एक पर्वरी आसा एक मडगांव आसा अशे तांची नांवां घेवन तांकां एक्सपोज करपाक जाय सगळे दिलाय नांवां बीन सगळे हांवें काल दिला आनी कोणाक कोणाक फटयलाय 38 भुरगे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीची नांवां हांवें पूण तांकां एरेस्ट जाल्यात काल क्रायम ब्रँची कडेन दिल्लेले आसा एरेस्ट जाल्यात ऑलमोस्ट म्हाका दिसता भितरले 2 जाण 2 एजन्सीक तेंच्यांनी अरेस्ट केले केला तांकां ओके कित्याक जो SP क्रायम आसा न्ही कितें ते दुकानां घालून बशिल्ले आसतात बोर्ड बीड लावून काय ना ते दुकानां बीन बोर्ड बीन कांय लायलेलो नासता ते बिश्टे एक ऑफिस घेता आनी ते ऑफिसान पूण हे मागीर लोकांक कळटा कशें की हे अशे तरेचे साहेब कशें जालें ते वर्ड ऑफ माउथ इट इज जस्ट अ वर्ड ऑफ माउथ तेच लोकांक आपले मनीस तेंचे लोक आसा डावन द लायन ते लोकां कडेन वयता सारे उधर एक एजेंसी है वो आपको बाहर भेजेगा इतना इतना पैसा लगेगा वो 100% है श्योर आदमी उसने इतना लोगों को भेजा इतना लोगों को भेजा खंय तरी एक कन्विन्स करता सो गोंयकारीक धरल्यात भायले तातूंत सामील आहात पयशे करून साहेब आमचे गोंयकारूय भुरगे आसा भायले आसात ते आसा पण आमचे गोंयकारूय भुरगे भितर इनवॉल्व आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे कांय ना म्हणले 10-12 आमचे गोंयकार भुरगे आसात बाकीचे आसा तांकां आमी नॉन गोवन्स म्हणटा बट तेवूय आमचे गोंयकार इतली वर्सां बरें हे जे पळय 37-38 लोक आहात तांणी इतलो पयसो घाला तांचो पयसो परतो मेळटलो एक तो जालो दुसरी तांची सुरक्षा अजुनूय जर भायर आमचे कांय भुरगे जर थंय जर भितर उरल्यात तांकां सोडोवन हाडप हें भरपूर म्हणजे वेगळे इंटर डिपार्टमेंटल इंटर गव्हर्मेंटल अशे तरेचे इशू जालो साहेब तांकां आजून पर्यंत हांकां कोणाकूच पयशे मेळना अजून पर्यंत कसलो तांकां पयशे आतां ताका एजन्सीक स्वता तो भुरगो येयल्या नंतर 2दा वचून मेळो तो आजून तेजे पयशे दिना सो आतां तो काल ती केस जाल्या उपरांत तो आतां पयशे दिवपाक लागला परतो दिता म्हणटा थोड्यांक आतां कोणाक कालच्या दिसा भितर कोणाक 3 लाख मेळ्ळे कोणाक 5 लाख मेळ्ळे कोणाक 7 लाख मेळ्ळे थोडे दिला थोडे आपूण आनी एक 15 दिसांनी दिता म्हणून अशें थोड्यांक तो आतां सेटल करपाक लागला एका भयान म्हणजे ही केसीस अशी आसा न्हू त्या आतां गव्हर्मेंटान जर रजिस्टर्ड नवत असले सुद्दां जाल्यार पण अशी बनावट असली आनी हांवें काल एक डिमांड केला की ग्रिव्हन्सीस सेल करचो म्हणटा हे लोकांक कोणा कडेन वयपाचो आनी खंय अप्रोच जावपाचें कळना सो जे पर्यंत ग्रिव्हन्सीस सेल जायना असल्या लोकांचे अन्याय जाता न्हू साहेब एक बारीक एग्जाम्पल दिता म्हणल्यार आनीक दिता तुका हे जालेत एक दुबयचो एक भुरग्याक आमच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीचो एक दुबय येयलो दुबय ताका येयलो 2 वर्सां तो दुबय रावलो काम करतालो 2 वर्सां काम केलें न्ही दुबय आनी ताका केन्नाच घरान गोंयान येवपाक मेळना परत कांय ना एकदां सुद्दां 2 वर्साच्या भितर फक्त आठवड्यांसून एकदां ताका व्हिडियो कॉलिंग तो आपल्या घरा कडेन करतालो आनी व्हिडियो कॉलिंग केलेले फुडें तेजे पेरंट्स म्हणटाली मागीर इन्सिडंट जाल्या उपरांत कित्याक तो खंय तरी दुखी आसलो तो तितलो आपल्या कडेन बऱ्या भशेन उलयना बट उलयता फक्त एक 2-3 मिनटां मागीर ठीक सब कुछ ठीक आहे म्हणटा आनी फोन दवरता म्हणजे ही वॉज अंडर प्रेशर थंय काम करतालो आनी आफ्टर 2 इयर्स थंयसून कॉल येता कितें तुजो चेडो मेलो म्हणून आनी हीज बॉडी वॉज बीन ब्रॉट बॅक आनी जेन्ना बॉडी हाडली तेन्ना हांवें जेन्ना भितर म्हाका जेन्ना कळ्ळें जाल्यार फायंड आवट केलें त्या एजंटाक आफयलो हांवें कोणाक वचून आनी त्या भुरग्याची 2 वर्साची एक सॅलरी सुद्दां तेज्या घराक मेळना तेजो थंयसरलो मोबायल मेळना तेजे कपडे मेळना जस्ट अ डेड बॉडी समथींग व्हेरी सिरियस जाणा तूं आनी लास्टाक मागीर फक्त तेजो जो इन्शुरन्स आसा पळय भायर काम करता इन्शुरन्स एजंट करता ते एजंटाच्या फाटल्यान एजंटान इन्शुरन्साचो फक्त 10 लाख रुपया हांवें घेवन संकल्प हातून भितर पण एक सरकार आसा सरकारान अशे तरेन खातरजमा करपाक बाबा कोण एजन्सी आहात कशी इतली पोलीस यंत्रणा आसा गांवां गांवांत आमी पोलीस यंत्रणा तयार केला तांचेर लक्ष आसपाक एक
नंबर 2 लोकांक आतां समजावप कशें. एक गजाल खरी की तांकां बरी नोकरी जाय, तांकां भायर वचपाचें आसता, भायर वचपाचें एक कितें तरी भायर भांगर लागलां अशे तरेची एक वातावरण आसा. सो लोक दोळे धापून आपलो मित्र गेला आपूण वतलो, फुडें वयता. पयशे दी अशे तरेन. पूण बारीक बाचो अभ्यास करात, जाण जावन घेयात, कितें बाबा ताजे फाटल्यान बाबा बनावटगिरी कितली आहा हें लक्षांत घेयात. बरोबर. थोडे तरी एक भान आसपा जाय न्ही आमच्या समाजात. कितें जालां आमचे ते तुमी म्हणटा ते सारके, थोडे अनएम्प्लॉयमेंट आमचे वाडल्या कारणान एक्झॅक्टली तो विशय आमचो चड जावपाक लागलो आसा. आनी खंय अनएम्प्लॉयमेंट आसाच, पूण लोकांक हांगा कामूय करपाचें ना, गोंयांत काम करपाचें ना, भायर वचून आमी काम करपाचें. भायर वचून काम करपाक तांकां ती आस जाल्या, भायर गेले की Exactly. आपल्याक थंय वचून कसलें काम करता तें आमकां सामकें खरें. बट हांगा तांकां नाका, हांगा तांकां फक्त वायट कॉलर फक्त गव्हर्मेंट जॉब जाय. एक्झॅक्टली. आनी काम न करपाक गव्हर्मेंट जॉब. बरं, तूं जेन्ना विधानसभेन प्रश्न काडटा, तुज्या प्रश्नाक जापो मेळटात. कारण आतां पळय, आतां तूं विरोधक ना, आतां तूं सत्ताधारी पक्षान आयला आनी सत्ताधारी पक्षाचेर खास सरकार उपकृत आसता. पळय चडशे आमकां डिमांड जी आमी आसता पळय ऑलरेडी मॅक्सिमम कामां अशी आसता आमी पळयता कितें आमची जाल्लेली आसता. हय, कित्याक आमकां एक्चुअली थंय डिमांडांक एक्चुअली उलोवपाची गरज ना. एक्झॅक्टली. बट कशें आसता, एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो, सो एक So तूं एक- लोकांच्या फुड्यान जेन्ना आमदाराक एक तो म्हाजो एक खंय तरी अधिकार सामकें. आनी जे विशय उरलेले आसा पेंडींग बरोबर. हे खंय तरी मांडपाक लागून हे आमी गव्हर्मेंटा कडेन मांडटा. आनी कालूय हांव जेन्ना उलयलो रेव्हेन्यूचेर जाल्यार मिनिस्टरान म्हाका परत रिप्लाय दिले कितें हे आमी करून घेता म्हणून. तुवें कितले प्रश्न मांडले ह्या वेळार? टोटल हय. अनस्टार म्हाजे 98 मांडले अनस्टार, आनी स्टार प्रश्न म्हाजे 45 आसा. हो, आनी तातूंतले कितले आयल्या? एकूच न्हू सांगता कितें तो पूण आतां सदांच हे जे पळय 7 जाण पळय जे ऑपोजिशन आहात ते म्हणटात न्ही की आमचे येत नात, म्हणजे सत्ताधारी प्रश्न चड घालतात, आमचे येनात. पूण तुजो कमी जायले. आमच्यो कमी येयला. आतां एक्चुअली तुमी पळयता हे लास्ट 4-5 दिसाक लागून जाल्यार सगळे ऑपोजिशनाचेच येयलेले आसा. इवन तेंच्या आयज सुद्दां येयलेलो आसलेलो सगळ्यांचो. अशें ना कितें ना, अशें तांकां येता, तेंचीय कॉलिंग अटेन्शन येता. आमचे एक रुलिंगाचे एक येयलेले, एक ऑपोजिशनाचे येता. आनी सगळ्यांक आमकां डिमांडाक उलोवपाक मेळटा. आमकां तरी फक्त 5 मिनटां मेळटा उलोवपाक. ह्या सभापतीची एक तोखणाय करपाक ताणें ऑपोजिशनान खरें म्हळ्यार तांचेर खूब हेतवारोप केल्ले, तरी आसतना तो तांकां रमेश तवडकरान तांकां एक बरे तरेन समजून घेवन तांचे प्रश्न तो घेता. पार्टी लिडराचे दे स्पीक मोर देन 45 मिनिट. एक्झॅक्टली. ऑपोजिशन जाल्यार मोर देन 1 hour उलयता. बरोबर. तांकां खंयचरूच केन्ना अशें दिवना की बाबा तुमकां बाबा लिमिटेड. आज एकल्यान एक प्रश्न काढला की ऑपोजिशन लिडर हे परत तेच हाडटा प्रश्न, परत तेच आणि वेळ वगडायता अशें तरी आज एकल्यान कोण तरी आरोप केला सोशल मिडियाचेर. ओके. म्हाका एक सांग, तुमी सत्ताधारी, तुमी विधानसभेन प्रश्न विचारपाची तशी गरज नासता. तुम्ही खंयच्याय मंत्र्या म्हऱ्यान डायरेक्ट वचूं शकतात, मुख्यमंत्र्याचें दार टक करून तुमी भितर वचूं शकतात. जशें विरोधकांक अपॉइंटमेंट घेवपाची गरज ना. मागीर तुका तशी संदी मेळटा, तूं डायरेक्ट मंत्र्या कडेन गेले जाल्यार तुजी कामां जातात. ऑफकोर्स आतां आयज पर्यंत आमची इतली कामां जी जाला कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आय एम खरेंच आय एम व्हेरी ग्रेटफूल. कित्याक तुमकां एक एक्झाम्पल दिता बारीकशें. आमचे थंयसर एक रिहॅबिलिटेशन बोर्डाची कॉलनी आसा, JRB कॉलनी. ही कॉलनी जेन्ना तारीवाडा तुमकां उगडास आसतलो, जेन्ना लँडस्लायड जालोलो आनी जेन्ना तो आमचो नॅशनल हायवे जालो तेन्ना ती घरां आसलेली, बायणाची घरां, तांकां सगळ्यांक रिहॅबिलिट केलेलो आनी गव्हर्मेंटान ती रिहॅबिलिटेशन बोर्डाची कॉलनी बांदून दिल्लेली. आतां ही 25-30 वर्सां लोक थंय रावता, तांकां कसलोच अधिकार ना, कित्याक ती गव्हर्मेंट रिहॅबिलिटेशन बोर्डाच्या अंडर येता. बरोबर. हांवें तो एक प्रश्न मांडलेलो आनी मागीर एक प्रपोजल हांवें CM कडेन दिलो. तो आयज म्हळ्यार कोण चिंतूंक शकना की हे जावंक शकता. आयज ते गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवन फायनल स्टेजीचेर पावला, कित्याक तांकां ती घरां ओनरशीप तेंच्या नांवार करून दिवची, एलॉंग विथ द लँड. म्हणजे ती बिल्डींग आसा ती आसा, एलॉंग विथ द लँड तेंच्या नांवार फूल अधिकार ताका. दे वील बी द सोल ओनर ऑफ दॅट प्रॉपर्टी. म्हणजे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी इतलो पयसो वेस्ट केलेलो, इतलो प्लस तांकां सेल डीड आसा, रजिस्ट्रेशन फी आसा, स्टॅम्प ड्युटी हे सुद्दां टोटल माफ केलेले आसा. दे जस्ट तुजी कामां जातात. कामां जातात. म्हणजे एक सांग म्हाका, तुजी कामां जाल्ल्यान तुका आतां मंत्रीपदाची गरज ना अशें मानपाचें? पळय दॅट इज चीफ मिनिस्टर डिसिजन वेदर ही तेज्या मनान कितें आसा. बट अकॉर्डिंग टू म्हाका दिसता आय एम व्हेरी हॅपी, सॅटिस्फायड आसा हांव. मंत्रीपद आसूं या नासूं बट जे हिसपान कामां जालें, एक मेजर म्हणटा ते म्हाजे आमचे हेल्थ डिपार्टमेंटानसून हॉस्पिटल, जेन्ना ऑलरेडी एक चिकालीम आमचे हॉस्पिटल आसा, त्या शिवाय म्हाका एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर 20 बेडेड
20 कोटीचे म्हजे एप्रूव जाल्लेले आसा. फुडल्या म्हयन्यान तेजें फावंडेशन आसा. म्हणजे येदे व्हडले म्हाका हॉस्पिटल म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन स्पेशली फक्त मुरगांवाक लागून आनी ह्या सड्याचेर हॉस्पिटल येता 20 बेड. म्हणजे अशे कितलेशे व्हडले व्हडले अचिवमेंट जाल्ले आसा. फिशरमॅनाक लागून हांवें जे इश्यूज घेतले आसा ते कंप्लीट जाले. उदकाचो जो इश्यू आसलो तेच्या लागून 2 टँकी दिला आमकां. ऑलरेडी काम स्टार्ट जालें. इनॉग्रेशन फावंडेशन जालें. 800चे 1600 क्युबिक मेट्रीक टनाचे उदकाचे प्रोविजन केलेले आसा. तुमची मंत्रीपद ना तुझी सगळी कामां करपा जाय अशे तरेचो आदेश सीएमान काडला म्हणपा आता. सीएम इज व्हेरी कायंड आनी हांव खरें तेजी टोकनाय करपाक सोदता. नॉट ओन्ली सीएम, अलॉंग विथ सीएम अदर मिनिस्टर ऑल्सो. कसलें काम घेवन गेले न्हू जाल्यार ते आमची काम जाता. पण तुजे बरोबर जे बाकीचे आयिल्ले न्ही तातले कांय जाण खूब पिरंगत आहात. ना आमची कामां करनात, मंत्री आमचे फोन घेनात, आमकां अपॉइंटमेंट दिनात. म्हाजे कडेन तर तशें अजून पर्यंत जावना. कित्याक म्हाका दिसता हांव सगळ्यांचो लाडको असले कारणान म्हाका तोच असो म्हाका प्रॉब्लम अजून पर्यंत येवना. बट विदाउट बिंग कसले कॉर्पोरेशन चेअरमॅन नासतना सुद्धा म्हाका तूं एक सांग, तुका बाल भवन दिल्लें आनी तातूंत तुका राग आयलो. बाल भवन कितें दिता आपल्याक? ना राग कसो येवना. बट खंय तरी म्हाका दिसलें कितें बाबा आमी पयला बाल भवन पयलींसून ती चडशी तेजेर फिमेल एक्झॅक्टली सीएमाले बायलां दिताले. सो तेज्या लागून हांवें मातसो तो खंय तरी रिलंक्टन जालो आनी तशें कांय नासलें. हें ना, हांवें ते रिक्वेस्ट केलें कितें म्हाका मागीर पळोवया म्हणून. बट थोडीशी गजाल तुमी पळोवंक जाय. कित्याक आयज एक व्हडली डिसिजनां जी गव्हर्मेंट घेता आयज स्पेशली ऑन रेग्युलेशन ऑफ हाऊजीस ऑन गव्हर्मेंट लँड जे जावपाचे असले हेजो बेनिफीट तुमकां त्रास जाता? म्हाका सगळ्यांक चड बेनिफीट हेजो. हेजो सगळ्यांक म्हाजी मॅक्सिमम 90% जे म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीन लोक आसात एरिया खंयची आमची फूल सडा एरिया, जेटी एरिया, बोगदा एरिया, बायणा ही सगळी गव्हर्मेंट लँडाचेर. म्हाका एक सांग, सरकार आतां कायदो बदलता. लँड रेव्हेन्यू कोड हो चेंज जातलो. 37A बदलून ते वेगवेगळे हे हाडपाक सोदतात. पूण हांव एक्सपर्टा कडेन उलयलां. तांचें म्हणणें आसा सरकारी जमनीचेर अतिक्रमणां जी जातात ती पयशे घेनासतना रेग्युलरायज करप शक्यच ना. तातूंत कितलें तथ्य आहा? पळय हितून म्हाका तुमी म्हणटा ते कायद्या प्रमाणे बरोबर आसतलें. एक्झॅक्टली. सो हांव तेजे भितर डिटेलान वयपाक सोदना. बट जे प्रमाणे सीएमान आतांच हांव सीएमा कडेन उलयलां तेजे हिसपान तेंच्यांनी ऑलरेडी तो कायद्यान कितें कितें बदल करूंक जाय आनी कशें ते दिवपाक मेळटले हो आसात. तुमी सांगला तो सारकें आसा. म्हाका काय कारण फुकट जमीन फुकट दिवपाक मेळना. सरकारी जमीन तुमी जरूर दियात पूण ताजो जो पळय योग्य मोबदलो आसा तो दिवचोच पडटलो अशे तरेचो कायदो म्हणटा. सो तो आसात. आतां पळय तुमकां हांवें एक एक्झाम्पल दिलें आमचे रिहेबिलिटेशन बोर्डाचें. तेजे कायद्या प्रमाणे तेवूय एक्चुअली दिवपाक मेळनासले. हय ते रिहेबिलिटेशन बोर्डाचे अंडर. कित्याक ती प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी, लँड बिलोंग्स टू गव्हर्मेंट. तरी पासून अलॉंग वीथ ते फ्लॅटा सकट जमीन सुद्दां तेंच्या नांवाचेर करून दिता. ऑलमोस्ट सगळे कंप्लीट झालेले आसा. विथ इवन स्टॅम्प ड्युटी घेयनासतना, रजिस्ट्रेशन फी घेयनासतना जस्ट दे हॅव टू पे 1000 रुपीज. पूण तांचें पुनर्वसन केलां. एक कडेन दरडी कोसळिल्ल्यान तांकां हांगा हाडला. सो हो मुद्दो वेगळो जाता. तो जो आहा सरकारी जमनीचेर अतिक्रमण कितें आसा थंय बिल्डींग लॉय लागतात. जंय आतां समजा एक घर आहा थंय तो 2 मजली करता, 3 मजली करता. तें क्षेत्रफळ जे पळय कितें सरकारचो कायदो ताजो उल्लंघन परत जाता. सो हें अशे तरेचो सर्वे कोणें केला. सडार अमकी घरां आशिल्ली 72 किंवा 84 मेरेन. ताजे नंतर कितली घरां वाडयली, कितली बाबा मजली वाडले, हाजो एक सर्वे रिकॉर्ड जाला. सर्वे आमच्या म्युन्सिपालिटी तुवें आतां उलयल्या कारणान मुर्मुगांव म्युन्सिपल कावन्सिलर आमचे जितले 25 वॉर्ड आसा म्युन्सिपल एरियन हेंची आख्खे 25 वॉर्डाची ही सर्वे ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट जाला. आतां आमची बाकीची थोडी वॉर्ड अजूनय उरला. तेंची ईच अँड एवरी घराचे सर्वे चालू आसा. तांकां एक फॉर्म दिला. त्या फॉर्माचेर सगळी डिटेल दिलेली. तेंची एरिया घराची कितली एरिया आसा ती सगळी मापून घेतलेली आसा. ते हाऊस टॅक्स कितल्या एरियाचे भरता आनी कितली तेंच्यांनी वाडयला. म्हणजे समज ते 100 मिटराचे भरताले आनी जर तेंच्यांनी तुवें म्हटलें अशें सेकंड फ्लोर बांदला, फर्स्ट फ्लोर बांदला. सो ते जीव एरिया बांदला आनी एक्चुअल ते 100चे भरता आनी बांदला 300 स्क्वेअर मिटराचे जाल्यार ते एडिशनल 200 स्क्वेअर मिटराचे तांकां आतां टॅक्स लावपाक लागलेले आसा. सो असो हो सगळो डेटा हो गव्हर्मेंटान आपल्या कडेन घेतलो. सो एज फार एज म्हाजे बाकीच्यांचे म्हाका खबर ना बट आमचे मुर्मुगांव म्युन्सिपल कावन्सिलान हे जाल्लेलें आसा. तूं म्हणटा अशी 90% घरां म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाज्या मुरगांवांत. पूण ही जमीन सरकारची काय एमपीटीची? ना सरकाराची आमची गव्हर्मेंट गोवा गव्हर्मेंटाची. एमपीटी आपलो एक तुकडो दिना. हांव काल एमपीटी तेच्या लागून झगडटालो हांव. जी घरां 100 वर्सां पयलींसून हर्बर तुमी पयला सायब हर्बर म्हणटा ती केन्नाची घरां ते लोक ते कितें गेलेले पोटाक लागून बरोबर तेन्ना. आनी ही जागो एमपीटीक मागीर दिला.
मागीर दिल्लेलो आसा हो आतां एक हांव कालूच प्रश्न मांडलेलो आसा तो 1,22,000 डिमांडान उलयला हांव गव्हर्मेंटान एमपीडीक दिला बट आयज एमपीडी ती घरां आसा पळय ती 100 वर्सां पयलींसून ती आपलो जागो म्हणटा तेज्या लागून ते सिवील सूट फायल केली थंयसरूय हे लोक जिखले ते डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेले थंयसरूय जिखले हायकोर्टान गेले हायकोर्टानूय जिखले आनी हायकोर्टान तांकां सिवील सूटान जे डिसिजन घेतलं तेजेर तुमी हे करचे म्हणून आतां ते नोडल ऑफिसराक बसयला म्हणून अशें हे चल्लां थंयसर बट एमपीडीचे जाग्याचेर आमची एकूय घरां ना कित्याक हे लोक सड्या वयले बोगद्यार जेटीर बायणां हे लोक तेन्ना पोर्ट आसल्या पोर्ट तयार जाल्या कारणान हे लोक तांकां हाडिल्ले पोर्टाची कामां करपाक खबर आसतले जाय थंयसर बरोबर म्हणल्यार आतां कशें गेले तूं सांग्यार गेलो थंयसर आमचे ते गांवाले मेळटले हांगा तशें ना हांगा 10 गांवाचे लोक येवन Exactly. पेडणेकार कितले केदे मोठे संख्येन रावले. आसा वेंगुर्ल्याचे लोक आसा मालवणचे Exactly. होन्नावरचे लोक आसा Exactly. सगळे आख्खे नेबरिंग पण स्टेटीचे तुमचो मुरमुगांवचो आदलो आमदारय कोकणांतलोच खंय देवूय आसा बट दीस इज द थिंग आनी आमचे कशें मिनी इंडिया कशें सगळे जाण आसा थंयसर आमचे गोंयकारूय आसा आमचे भायले लोकूय आसा मिनी इंडिया कर्नाटका सारकें महाराष्ट्राचे सो सरकारान सहानुभुतीन ह्या जमीन प्रश्नाचेर विचार करचो योग्य तांकां घरां तांचे योग्य घरां जावची सारकें ताचें नियोजन जावचें सारको रस्तो जावचो लोकांक यो वचपाक करपाक मेळपाक थंय बाजार वचचो म्हणजे लोकांक बरें जाता तें जावचें अशें तुजे उमाळे आहात 100% साहेब आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचेर हेजेर तो कितें तो तोडगो काडटलो तूं सीएम दोतोर प्रमोद सावंताची भरपूर तोखणाय केल्या कितलो वेगान तो काम करता आनी तुजो अनुभव कसो कारण पळय तूं तसो पळोवपाक गेल्यार ह्या बीजेपीन परकी आनी बीजेपी सदांच मागता आपलो आनी परकी अशें तरेचें हांगा एक सारकें डिविजन आसता तूं काँग्रेसीचो एक आक्रमक असो फुडारी एक यूथ काँग्रेसी तुजी जी पळय कितें अपेक्षा बीजेपीन आयली ती पूर्ण फुलफील जाली अशें मानता हांव खरेंच तुमकां सांगता एक सॅटिस्फाय आसा आनी अंडर द लिडरशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत त्या मनशाक जो हांव पळयता काम करता तो हांव तांकां सदांच विचारता सर आमी कमी काम करता आसतले एक 6 वरां बीन करता आसतले 6 वरान आमकां ती टायर्डनस येता आमी म्हणटा खूब काम केलें बट तो मनशाक हांव पळयता जो मनीस आयज कांय ना म्हणल्यार एक 14 वरां काम करता पळयला आमी हांगच्यान 10:30 वरांचेर घर वता वयता 14 वरां काम करून सुद्दां तो इतलो सारको फ्रेश आसता मातसो टेन्शन घेयना हांवें इतले चीफ मिनिस्टर पयले बरोबर हांवें काँग्रेसान तेन्ना हांवें पयले सगळे बट जो आयज खंयच्याच आमदाराक जो इतलो फ्री हँड सीएमाक मेळपाक तितलो कोणेनूच दिवनासलो जितले आमचे डॉक्टर प्रमोद आमी खंयच्या वेळार खंयच्या टायमाचेर विदावट एपॉयंटमेंट ताका डायरेक्टली वचून मेळटा आनी तो केन्नाच आमकां थांबयना आनी हाडिना फोन मारलो जाल्यार फोन तरी घेता बिजी आसलो जाल्यार अर्द्या वराच्या भितर आमकां फोन रिटर्न येता म्हटल्यार इतलो आनी इतलो पेशन्स रावन सगळ्यांचे आयकून घेता आमच्या आमदाराचेच न्हू आख्खे गोंयचे लोक तेजे कडेन कितले जाण वयता आमी पत्रकार म्हणून आमकां फोन करचेच पडटात सीएमाक खंयच्याय अवेळी फोन करता आमी फोन घेता ताजे खाशेलेपण कितें आमी पयले इतले बीजेपीचे चीफ मिनिस्टर पयले बरोबर बट असो चीफ मिनिस्टर म्हाका जो एक्सेस तुवें इतलीं वर्सां तुजी सबंद अपब्रिंगींग काँग्रेसीन जाला हो प्रश्न आज स्वाभावीक येता अपब्रिंगींग काँग्रेसीन करतकीर तूं आज बीजेपीन आसा बीजेपीन कितले वर्स जाले तुका जाले आतां 3 वर्सां इतले वर्सां तुजी काँग्रेस कारकीर्द आनी बीजेपींतली 3 वर्सां तुका डिफरन्स कितें दिसलें सी आतां तसो तुमी पळोवपाक गेल्यार जसो हांवें पयलींच सांगलेलो आसा म्हणल्यार जी आमचे घर आसा म्हणल्यार आमची फॅमिली आसा आमोणकर फॅमिली आमचे डॅडीचे 6 जाण भाव आनी आमी सगळे रुमडार रावपी आमोण्या रावपी थंयसून मागीर आमचे मामान तांकां वास्को हाडून सेटल केलें 6 भावांक आनी आमची व्हडली फॅमिली आसा आनी तेजे भितर सगळे जाण आसलेले ते भारतीय जनता पार्टीचे हांव जाणा सगळे भारतीय जनता पार्टी हांव एकटोच काँग्रेस जाले बट म्हाजी जी स्टार्ट जाली जेन्ना पयलीं भुरगेपणानसून केन्ना राजन आर्लेकर भाई जो आयज गव्हर्नर आसा तो आमचो शेजारी तो आमकां घेवन भुरगेपणानसून आमकां संघाच्या प्रोग्राम RSSच्या प्रोग्रामाक वचताले आनी तेन्नाच्यान आमी तेजे म्हाजी जेन्ना हांव कॉलेजीन गेलो हांव तेन्ना GS जालो तेन्ना फर्स्ट म्हाका सपोर्ट करपी तेन्ना वास्कोचो आमचो बीजेपीचो तेन्ना आमदार म्हणल्यार कॉन्टेस्ट केलो बाप्पा लोटलेकर तेणें आनी फर्स्ट GS जो जालो तो हांव ABBचे अंडर जालो आनी तेन्ना दिगंबर कामत आमदार हेजो बीजेपीचो तेन्ना म्हाका रुपेश महात्मे हेंच्यांनी म्हाका हेल्प करून आमचे CRांक धरून फर्स्ट GS म्हाका तेन्ना बीजेपीचेच कार्यकर्त्यांक
नी म्हाका हेल्प करून हांव तेन्ना GS जालोलो. तेजे उपरांत ABBची 3 इलेक्शनां हांवें युनिव्हर्सिटी इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट केली आनी तेजे उपरांत काही कारणाक लागून हांव जो तेवटेन पावलो काँग्रेसीन तो थंयसर उरलो आनी थंयसर जालो. आले अशें मानताले की तूं सामको गिरीश चोडणकर सारको दावो आहात अजुनूय ओ तुमी कॉन्टेक्ट आसा ना तसो ना बट इज आमी पळय ते ना म्हणूंक शकना बिकॉज जे आसा ते आसा सारकें सारकें खुबसो उपकार म्हाजेर तेजो आसा ना म्हणूंक शकना. मागीर तूं गिरीशाक सांगूं शकना की बाबा हे BJPन तूं 3 वर्सां आसा आनी तूं हें पळयलें की CM कसो काम करता, CM लोकांक एकठांय घेवन वता, लोकांची कामां कितली वेगान जातात, कसलीय कामां आसल्यार ती कशी सोडोवची हाजी एक बरी देख म्हळ्यार BJP म्हणून. ते सांगूंक शकतालो जर म्हाजे तिकडे उलोवप आसलेले जाल्यार म्हणजे सद्या आतां म्हाजे उलोवप तो आयकतलो प्रोग्राम आयकतलो ते आसूं बट हांवें सांगलें तुमकां तशें अशें तेजो एक म्हाजेर सतत एक उपकार आसा आनी तो आसा तो बरं BJPची काम करपाची पद्दत सुत्रबद्ध रितीन अशें म्हणूं येता म्हणजे तांचे कडेन जे काम करपाचें एक सिस्टम आसा हें आसा सारकें ते 100% जे ऑर्गनायझेशन आसा आयज जे हांव पळयता ऑर्गनायझेशन हांवें कित्याक तुमी म्हटलें अशें हांवें दोनी कडेन काम केल्लो मनीस बरोबर बट जी ऑर्गनायझेशन स्ट्रेंथ तेंचे कडेन आसा फाल्यां खंयचो मनीस इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करता फाल्यां कोणाकूय BJPची तिकेट मेळ्या उपरांत तेजे 50% जे काम आसा न्हू ते ऑर्गनायझेशनाक लागून तेजे 50% काम रेडी सारकें खरें तेका जे त्रास घेवंक जाय ते फुडले 50% सारकें तेजे भितर हे उरलेले बरोबर, 50% सामकें भितर 25% परत पार्टी आपल्या खड्ड्याचे भुजाचेर जबाबदारी घेता. कॅन्डिडेटाक म्हणटा ती म्हाका दिसता फक्त 10% फक्त ताणें भोंवपाचें काम करपाचें बट बाकीची जी बॅक सपोर्ट ऑर्गनायझेशन आयज हांवें तेंच्या बरोबर काम करतना आयज जो विश्वास आयज भारतीय जनतान म्हाजेर दवरलेलो आसा पार्टीन आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पार्टीचो अध्यक्षान जो म्हाजेर विश्वास दवरलेलो आयज हांवें इलेक्शनां 3 स्टेटीची केली महाराष्ट्राची केली तेलंगणाची इन्चार्ज म्हणून थंयसर धाडलेलो आनी थंयसर जे ऑर्गनायझेशन काम करपाचो एक्सपिरियन्स म्हाका मेळ्ळो आसा न्हू खरोच म्हणल्यार ते एक्सपिरियन्स जे आमी पयलीं काम तूं आतां फुडलें इलेक्शन BJPच्या तिकेटीचेर लडटलो 100% तेजे भितर दुबाव तुमचे पळय कॉम्पिटिटर आहा तेय हातपांय हालयतात अशें आयकूं येता पळय म्हाका थंयसर कॉम्पिटिटर पयलींसून आसा कित्याक तुमी जाणाचो त्रास हांवें काडला सारकें फर्स्ट टायम रावन मेळोना म्हाका फळ मेळोना देवान सदांच आमकां खंय तरी त्रास काडपाकूच लायलेलो आनी तो फळ एक संघर्श पॉलिटिकल जिणेन करचोच पडटा आनी म्हणल्यार म्हाज्या जाग्यार आनी कोणीय आसलो साहेब जाल्यार येन्ना पॉलिटिक्स सोडपाचो इतले हल्ल्या तूं उपरांत सारको एक खरें हा तूं सारको सामको ते पांय रोवन उबो राविल्लो थंयसर हल्ल्या उपरांत जायना आमी कितले लोकांक पळयलें फर्स्ट इलेक्शन करूनच सोडून वयता धांवता आमी खूब जाणां पळयल्या बट हांव ती जीत कित्याक म्हाका तो एक म्हाज्या डॅडीचो स्पेशली नाना आमी म्हणटा एका तेजो सदांच एक ब्लेसिंग आसलेलो आनी ती जीत धरून हांव रावलो आनी डॅडीचो मम्मीचो आशिर्वादान आयज हांव हांगा आसा एक आमदार म्हणून ते खुश आहात की तूं BJPन आहा आनी BJPन तूं आतां बरें काम करता लोकांचे प्रश्न सोडयता CM तुका लागीं जाला आमचो म्हाजो डॅडीचो एकूच एडवायस म्हाका सदांच म्हणटा तूं कितेंय कर बट लोकांक केन्ना सोडनाका लोकांक जो फायदो जाता ते तूं हें कर कित्याक आपल्या लायफान आयज पर्यंत फक्त सोशल वर्क केलेले फक्त लोकां बरोबर रावलो तेच तो आपूण तुका सांगता बाकीचे तुजे खंयची पार्टी इम्पॉर्टंट ना म्हणटा बरोबर पार्टी बरोबर तेन्ना हांव डॅडी आमचो पयलींसून MGP आनी BJP हांव जेन्ना काँग्रेसीन गेलो तेन्ना जाल्यार डॅडी केन्नाच तेन्ना काँग्रेसीन रमाकांत घालपाक लागून हांव पावलो तेवटेन बट डॅडी केन्नाच तेन्ना जॉयन जावना डॅडी म्हणपाक ना आपूण आसा ते आसा तुजो फ्युचर तूं कर. सो तुका ह्या इंटरव्यूंतल्यान आमी परत शुभेच्छा दितात. विधानसभेन खडेगाठ प्रमाण प्रश्न मांडीत राव तुजे मतदारसंघाचे प्रश्न मांड गोंयचे प्रश्न मांड आनीक आमी म्हणटा तशें संकल्पा कडेन आमी पळयतात ते खडेगाठ फुडारी ताजें कामूय विधानसभेन आमकां दिसलां आनी तो हाज्याय फुडें लोकांचे प्रश्न मांडटलो आनी ताणें म्हणलां आपूण लोकां बरोबर रावतलो ह्या लोकां बरोबर रावतलो ह्या तुज्या जापेन आयची कार्यावळ आमी सोंपयतात. तूं मुजरत ह्या स्टुडियोन आयलो आनी आमकां मुलाखत दिली. विधानसभा चालू आसतलो. धन्यवाद. येस पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटा.